प्रितीच्या भावभयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत. लूक chapter 5 verses 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. उपरांत घडलें तें हें. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचोन आसलो आनी तो जेनेसारेत तोड्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 होडी पडयली. खारवी देंवून रांपणी धुताले. तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडो नासलां. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की तांच्यो रांपड्यो पिंजूंक पावलेल्यो. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय होडी भरली. तें पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासळी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसले ते झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिये नाका, हे फुडें तूं मनशांक दवरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या भावभयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आपयता. आनी को आपल्या शिसांक आपयता? कितें घडटा? जेजू जेन्ना आतां देव मंदिरान आनी सिनागॉगान आनी लोकांच्या घरांनी शिकोवन दितालो, इतलो लोक आतां येवंक लागलो की आतां जेजूक हो सिनागॉग हो जो जागो देव मंदीर जें आसलें हें ल्हान जातालें. कित्याक इतलो लोक ताजें उतर आयकोंक येताले, ताजे पिकोणी जाताल्यो. एके भशेन जेन्ना रितीर जाता एका इगोर्जेन खूब लोक येता तेन्ना ती चिंतात, अरे बाबा आमच्यान भायर करूंक जाय, कित्याक लोक आतां भितर इगोर्जेन जावचो ना. इगोर्ज एकदम धाकटी आहा म्हणून मागीर हॉलान कोत्तात, म्हणच्यान भायर कोत्तात, ग्रावंडार कोत्तात. कित्याक कितलो लोक येता. कित्याक थंयचो जेन्ना देवाचें उतर प्रवचन जाता थंयचो पेकोणी मेळटा लोकांक, तांच्या त्रासांचो जबाब मेळटा, तांचे कोश्ट पयस जातात. कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं ती सजमणी वरवीं तांकां आतां सगळो बरें पड जाता तांच्या जिवितांत. आनी हेंच घडटालें थंयचो भाव भयणीनो. जेन्ना जेजू आतां देवाचें उतर शिकयतालो, देव मंदीर ल्हान जालें आनी आतां जेजू आतां खंयसर शिकयता, तो आतां प्रायर शिकयता. म्हणटच थंयचो लोक ताच्या फाटल्यान येता. आनी कितें घडटा? जेन्ना हजारांनी लोक प्रायर येता, जेजू पळयता की लोक ताका चिड्डुता म्हणून, आनी तो आतां पळयता की हे रांपूण घेवन ते खारवी येतात. आनी आख्खी रातभर ताणें नुस्तें मारूंक गेल्ले ते कांयच धरिनासतना ते आतां पोत्तून येतात आनी आपली व्हडी आतां सगळें आपली रांपण जी आसा साफ करून ती आतां घरा वचपाचो वेळ पावलो तांचो आनी ती घरा वचपाक तयार करतात. आनी जेजू पेद्रूक विचारता, म्हणटा, मातसो तुजें व्हडें दी, म्हाका बसोंक जाय, म्हाका प्रवासान करूंक जाय, म्हाका देवाचें उतर शिकूंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पेद्रूक अशें सांगता, पेद्रू थकलेलो आसा. आख्खी रातभर तो नुस्तें मारपाक गेल्लो आनी येना फुडें तो पळयता की कांय नुस्तें गोट धरूंक ना. म्हणजे तो एकदम उदास आहा, म्हणजे तो दुखी आहा. आयज कांय आख्खी रातभर कांय आमकां मेळों ना. आतां कितें करतलें आमी? आख्खो दिसभर न्हिदतले आमी. आनी जेन्ना जेजू ताका विचारता, तुजें व्हडें म्हाका दी, हांव तुज्या व्हड्याचेर बसोन हांव देवाचें उतर प्रवचन करता. पेद्रू जेजूक हय म्हणटा. तो जेजू बरोबर बसता आनी जेजू आतां
देवाचे उतराची शिकवण सगळ्या वजारा लोकांक तो आतां दिता आनी काबार जाल्या उपरांत तो पेद्रूक म्हणटा एका खोल उदकान मातशें तूं तुजी रांपण घाल. जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा वस आनी खोल उदकान तुजी रांपण घाल. आनी भाव भयणीनो त्या वेळार पेद्रू जाणो की हो वेळ न्हय रांपण मारपाचो, कित्याक रांपण मारतात रातची. पूण तो देवाचें उतर आयकोन जेजूचें उतर आयकोन तो जेजून सांगा तें कोत्ता. वय थकलेलो आहा ताका पोत्तून रांपण मारून पोसना ताका, कित्याक तो थकलेलो आहा. ताणें आख्खी रातभर कांय नुस्तें गोडूंक ना, ताका घरा वचून न्हिदूंक जाय. जेन्ना जेजू ताका सांगता वस म्हणटा आनी खोल उदकान तुजी रांपण मार, कितें घडटा भाव भयणीनो? पेद्रू जेजूचीं उतरां आयकता आनी त्या उपरांत कितें घडटा? खूब नुस्तें तें घट धरतात. केन्ना? रातीक न्हय पूण सकाळीं. आनी भाव भयणीनो जेन्ना पेद्रू पळयता की इतली व्हडली मिलाक घडली ती, तो जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा सायबा हांव एक पाक्की म्हजे कडसून पयस वस. पूण जेजू ताका कितें सांगता? म्हणटा पेद्रू आतां तूं इतलो वेळ तूं नुस्तें घट धरतलोय, पूण ह्या फुडें मनशांक तूं घट धरतलोय. तूं मनशांक घट धरतलोय. म्हणजे देवान पेद्रूक, ताचे भाव आंद्रेक, जुवांक, जाकोबाक हे जे रांपण मारताले तांकां घट धरता आनी आपलें शीस कोत्ता. आनी भाव भयणीनो कित्याक गाय ह्या लोकांक ताणें शीस आपले विचून काडले? कित्याक हे रांपण मारताले तांकां शीस करून काडले? कित्याक भाव भयणीनो जो कोण रांपण मारता, कोण नुस्तें मारूंक वेता, ते जाणोन की रातभर कश्ट करचे पडटा. कश्ट केल्या उपरांत केन्ना नुस्तें मेळना पूण ते सोडिनात आपलो धंदो, पूण दिसाच्या दिसा नुस्तें मारपाक रांपण मारपाक वेतात. आनी भाव भयणीनो हें जें ट्रेनींग ताका मेवलें, हें जें कश्ट ताणें भोगलेले नुस्तें घट धरपाक, हें आतां देवाच्या राजाक फायद्याचें आसलें. कित्याक कितले फावटी जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकयता लोक येना, कोण आयकना, कांयच देवाच्या राजान भितर सरना, पूण आमी आमचें काम बंद दवरता काय? आमी प्रवासान करपाचें बंद करता काय? आमी देवाक दुसऱ्या लोकांक शिकोवन दिवपाक बंद करता काय? ना. कित्याक आमी जाणो की एक दीस हें उतर कोणाच्या काळजान पडटलें आनी ती खरेपणी जेजूच्या राज्यान भितर सरतली. आयज भाव भयणीनो आमी जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता आमकां कितें शिकवण मेवता की आमी कसलीच दुखी बरी आसूं आमची चोत्राय आमी धरूंक जाय जेजूच्या उतराचेर. कित्याक तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. वय आमी मनशांक सांगीत जाल्यार बाबा हें कर तें कर म्हणटकीर फाल्यां परवां आनी म्हयने जावन वर्सां जातात आनी ती करनात आमकां. पूण त्यो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आनी देखून भाव भयणीनो आमी ताजें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाची नडसुणी करून कांय सोडिनासता, सगळें सोडून आमी चोत्राय जेजूच्या उतराचेर धरून आमकां सदांच ते जैतिवंत जिवीत आमी भोगूंक पावतले. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आनी तेजे उपरांत भाव भयणीनो आमकां कितें शिकवण मेळटा? जेन्ना आमचो संबंद देवाच्या उतराशी घट जाता, आमचो संबंद जेजूशी घट जाता, आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां आमच्यान वसोंक जाता आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता. कित्याक आमचो संबंद देवाशी घट जाला, आमचो संबंद जेजूशी घट जाला. पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही घटायेन, ह्या जाणवायेन आमच्यान आतां देवाचें उतर शिकूंक जाता. आनी जेन्ना आमी शिकयता थंयसर पवित्र आत्मा हाजीर जाता, अजापां जाता, मिलाग्री जाता, पेकोणी जाता, सगळें देवाचें बरें जाता. आयज भाव भयणीनो की खरीच भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावया. वय आमी खूब देवस्पण मागणें सांतांक देर खूब करता, वय करात, पूण देवाचें उतर काळजान रिगून धरया आमी. आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन आयज आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक शिकोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव